नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आईचे सखीगीत कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हाव शकुंतला आर किणी आईची कार्यक्रमाक तिरी आजी मिगेलोटो स्टुडिओंत सजी आमगेले गांवचे फामाद शैक्षणिक संस्थो एक्सपर्ट समूह संस्थेचे चेअरमॅन प्रोफेसर नरेंद्र नायक आणि तशीची तांगेल धर्मपत्नी एक्सपर्ट समूह शिक्षण संस्थेचे ताने वाइस चेअरपर्सन डॉक्टर उषाप्रभा नायक हानी दोग आजी हांगा मिगेलोटो सखी गीत कार्यक्रमांतू भासा भास चलयसुक हांगा उपस्थित असची तुमक दोघांकय आमगेल्या आयच्या कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत आणि नमस्कार. नमस्कार. आता मी कार्यक्रम आरंभ करचे पुढे आमगेले सोयऱ्यांगेले एक सानशी परिचय करून घेऊया. प्रोफेसर नरेंद्र नायक हांनी एक्सपर्ट एज्युकेशनल अँड चॅरिटेबल फाउंडेशन हाजे चेअरमॅन मूलतः उडुपी जिल्ह्याचे सास्तान मळेल ग्रामीण प्रदेशातून आयिले तांनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पदवीधर आरंभिक तांगेल वृत्ती सुरतकलाचे NIT केंतू अध्यापन वृत्तीन आरंभ जाले. ताजे नंतर तांनी तांगेलेच जालेले कोचिंग क्लासास संस्थो एक्सपर्ट आरंभ केले. 33 वर्ष म्हळ्यार 33 वर्ष ह्या संस्थेक जाले आणि आजी हो संस्थो पदवी पूर्व विज्ञान विषयक विद्यार्थींक कितले उंचले मट्टाचे शिक्षण आणि तरबेती दिता असं म्हणलेले हांव सांगू का म्हणून ना. आणि ताजी यशोगाथा बदल उलयत गेल्यारी बहुशा ताजे बदल एक आमी कार्यक्रम कोरका जायत. मागीर श्री नरेंद्र नायक हांनी आमी कसले आजे लोखंडा चेहणो म्हणून म्हणटाची म्हळ्यार कब्बिणದ कडले म्हणून कन्नडान म्हणटाची मॅथमॅटिक्स ते शिकोवच्यांतू भारी निष्णात. ते मॅथमॅटिक्स आवटू फिजिक्स भरसून एक शिकोवचे एक कलागारिका तांकास तसल एक निष्णात मॅथमॅटिक्स शिक्षक तांणी. आणि पदवी पूर्व विद्यार्थी गेले परामर्शना खातीर मॅथमॅटिक्साचे परामर्शन ग्रंथय तांणी बरयलेले आसा. तशीची तांगेले एक्सपर्ट एज्युकेशनल अँड चॅरिटेबल फाउंडेशन हाजी द्वारी तांणी दुर्बळे आणि अगत्यशिले बुद्धवंत विद्यार्थ्यांक सहाय करतर असची. हांगेल शिक्षण आणि आर्थिक क्षेत्रांतून साधना मानून घेवन ऑल इंडिया बिझनेस अँड कम्युनिटी फाउंडेशन ऑफ न्यू दिल्ली हांनी भारत गौरव तांकां प्रशस्ती दिलेलं आसा. इंडियन इकॉनॉमिक रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट असोसिएशन न्यू दिल्ली हांनी शिक्षण क्षेत्राचे राष्ट्रीय एक्सलन्स अवॉर्डय हांकां प्रदान केलेले आसा. देश विदेशांतू हांगेले कॅरियर गायडन्स कार्यक्रम परिणामकारी आणि यशस्वी जावन चलत आसा. मंगळूरचे संगीत भारती फाउंडेशनाचे उपाध्यक्ष जावन हांनी आसाची. हार्मोनियमांतू हांनी आकाशवाणी आणि दूरदर्शनाचे B हाय ग्रेड अंगीकृत कलाविद आणि हांगेल गुरु ख्यात हार्मोनियम वादक पंडित वसंत कनकापूर हांनी धारवाडांतू असच हांगेल गुरु. तशीची मंगळूरांतू हिंदुस्थानी संगीताचे प्रसारू आणि प्रचारा बद्दल मस्त परिश्रम घेत असची प्रोफेसर नरेंद्र नायक. नावाधिक हिंदुस्थानी संगीत कलाविदांक हार्मोनियम हांनी साथ दिला. पंडित राजन मिश्रा, पंडित साजन मिश्रा, उस्ताद मशकूर अली खां, पंडित वेंकटेश कुमार, श्री जयतीर्थ मेवुंडी, पंडित विनायक तोरवी, विदुषी आरती अंकलीकर, पंडित कैवल्य कुमार गुरव अशी मस्त नावासाची हांनी हार्मोनियम साथ दिलेले महान कलाविद पुराय. प्रोफेसर नरेंद्र नायक तुमकां परत एक वेळा आमगेल्या कार्यक्रमाक आत्मीय जावन आमी स्वागत करताची. आणि हांगेल धर्मपत्नी डॉक्टर उषाप्रभा नायक हांगेले परिचय कोण दिवच्या भारी संतोष दिसता. एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स हाजे वाइस चेअरपर्सन आणि सहस्थापकी कुडा. विज्ञानांतू स्नातक पदवी
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತಾವನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಅಂತೂ MBA स्नातकोत्तर पदवी भांगरा पदक समेत तांणी जोडला. 8 वर्साचे अध्यापनाचे अनुभव असतांका असंख्य आंतरराष्ट्रीय मट्टाचे संशोधना प्रबंध हांणी मंडन केलेलं आसा. सुरत कलाचे NIT केतकुनु an empirical study of the brand building of engineering institutions in Karnataka a strategic framework मळेले संप्रबंधाक डॉक्टरेट हांका मेळ्ळेलो आसा. एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स बांदूच्यांतू गुणात्मक शिक्षण दिवच्यांतू सर्व साधने मागशी डॉक्टर उषाप्रभा हांगेले सोप्पन आस नायकत्व आस हांगेल मुखेलपण आस खंडीत जावन आनी FICCI संस्थेतावनू हांका करावळीचे कर्नाटक शैक्षणिक केंद्र जावचेशी केलेल्यांतू तांकां एक आउटस्टँडिंग कॉन्ट्रिब्युशन अवॉर्डय मेळ्ळेलो आसा. आनी 2020 इसवींतू आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसांतू गौरव पुरस्कार तांकां मेळ्ळा. कोविड पॅन्डेमिक संदर्भारी शिक्षण क्षेत्रांतू तांणी दिलेली मानवीय सेवा मानून घेवन तांकां मॅक्स लायफ इन्शुरन्स तावनू सेवा रत्न पुरस्कार 2021 इसवींतू मेळ्ळेलो आसा. कॅरियर गायडन्स कार्यक्रमाचे संपन्मूल व्यक्ती जावनूय तांणी काम करता आसाची. लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे झोनल एडवायसरी बोर्डांतू सदस्य जावन आसाची. TV अँकर जावनूय तांकां मस्त अनुभव आसा. आरोग्य संबंधी आनी शिक्षण संबंधी TV शोज तांणी निर्वहण केलेले आसा. उषाप्रभा प्रोडक्शन्स द्वारे हलो उषा म्हळ्यार नावाधिक TV कार्यक्रम तुमकां सगळ्यांकय पळयलेलो उडगास आसा पुरो तांचो चेडवाल कार्यक्रम आनी वृद्धाश्रमा बद्दल तांणी केलेले कार्यक्रम प्राय भारी नांव पावील कार्यक्रम. तशीच रियालिटी शोचे निर्णायक जावन उद्यमी जावन शिक्षण तज्ञ जावन अध्यापक जावन संशोधक जावन वाग्मी अँकर संघटक जावन बायल मनशान मात्र साधन कोरयेत म्हणून दाखवून दिलेली एक अप्रमित प्रतिमा एक व्यक्ती डॉक्टर उषाप्रभा नायक तुमकां परत एक वेळ आमगेल्या कार्यक्रमाक आत्मीय जावन हांव स्वागत करता. हे दंपतीक एक पूत श्री अंकुश नायक हांणी NIT केतून BTech पदवीधर USA चे अरिझोना युनिव्हर्सिटीतून मॅटेरियल सायन्स स्नातकोत्तर पदवी हांणी जोडलेलो आसा. तशीच एक्सपर्ट शिक्षण संस्थेंतू डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी जावन कार्यभार सांबाळता आसा. मागीर ऑनलायन ट्रेनिंग म्हळ्यार दुसरे कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामाचे ऑनलायन ट्रेनिंगाची जबाबदारी तांणी घेतिल्ली आसा आनी तांणी एक ख्यात सितार वादक जावनूय आतां प्रवर्धमानाक येता आसाची. तांगेल बायल श्रीमती दीपिका नायक आर्किटेक्ट आनी तांकां 1 वर्स 1 म्हयनो प्रायाचे एक चेडू आहीर म्हूण आसा म्हळ्यार प्रोफेसर नरेंद्र नायक आनी डॉक्टर उषाप्रभा नायक हांगेल मोगाचो नातू हे इतले हांगेले कुटुंबाचे विवर. आतां आमी कार्यक्रमा येवच जाल्यार सखी गीत म्हळ्यार तो कार्यक्रम आमी कितली गी वेळा पळयताची. बामणो बायल दोगय आत्ता कालमानांतू मस्त तांणी व्यस्त आसता कितली गी म्हळ्यार परस्पर एकले भेटूक म्हळ्यार फिजिकली भेटताची फिजिकली उलयताची जाल्यार परस्पर तांणी बदल मानसीक जावन भेटता सगी तांगे मध्यंतू हे कसले संवहन चलतस की म्हळ्यार एक आमकां संशय येता म्हळ्यार तितले बामणूय बिजी बायलय बिजी असली एक कालमानांत आमी आसची. तशें आसतना असली एक भासाभास कोर न्हू बहुशा हे मुखामुखी निमित्त आमी कितली गी विसरलो विशय आनी कोरका जालेलो विशय तसल पुरा हांगी एक आमकां उडगासाक हाडू साध्य आसा म्हळ्यार तरी हे एक सान प्रयत्न. सखी गीत म्हळ्यार तुमकां गोत आसा आमगेले कन्नडाचो भारी ख्यात कवी अंबिकातनय दत्तांगेले एक कविता संकलना नांव ते
तांतो तांनी एक परिपक्व दाम्पत्य कशा सुखा मिळेल एक सोपान पळयलेले मनशांनी ताजे अनुभव तांनी त्या कविता कवन संकलनाद्वारे सगळ्यांक दिल्लेले आसा कविता वाचकांक ताजे वयर एक स्फूर्ती घेवन हे कार्यक्रम केलेलो आसा आता सुरवेक तुमकां प्रश्न दोगांकय तुमगेले प्रेम विवाह की नाही मालगडान बैसून निर्धार केलेले विवाह म्हणून हे दोन्हीचे कॉम्बिनेशन आता प्रेम विवाह म्हणून तुम्ही कसं म्हणताची ते प्रेम विवाह जावन मागीर पेरेंट्स सांगून तांणी ओपीक दिना अशी एक फिल्मी स्टायलर कशी असता तशी नाही एक प्युअरली पेरेंट्स पळोवन पडरे चली पळोवचे वच्चे असं त्यावेळी नाही इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हांव सिलेक्ट करून ऍक्च्युली सांगता म्हळ्यार कसं म्हळ्यार म्हाका तांणी फर्स्ट प्रपोज करतना हांव म्हणलें तुम्ही उल्लोच विषय नाही आहे ऍक्च्युअली आमगेले पेरेंट्सान उल्लो का म्हणून सांगतना ना हांव तुका ऑलरेडी तुका मेगेलो आनंद दाखयला मागीर तुगेलो उलयता असं म्हणलें ऍक्च्युली एक हांव तांगेले स्टुडंट जावन आशिल्लें ओके सो एक प्रोग्राम आशिल्लो त्या वेळार आनी अनुप जलोटाल सॉंग्स सांगता आशिल्ली ती आनी एक्सपर्ट वॉज व्हेरी स्मॉल एक कसान तेदन उणे चेडू सो पुरो जाणांक पुरो नलगुर्त सो एक फंक्शनाक आमगेले प्रोग्राम आशिल्ले सो त्या टायमार आमी स्टुडंट्स पुराय सराल प्रोग्राम आयकुच्याक म्हणचे मुकलिलेची सो दॅट टाइम ही हॅड ऑलरेडी शोन मी म्हळ्यार सो देन म्हणतो तुका ऑलरेडी पळयला आनम म्हणून सांगून ओनली तुगेला आनम इट वॉज लायक दॅट सो मे बी ही अरेंज्ड इट म्हळ्यार आता उषा पळोवन फर्स्ट खुशी पावयले नरेंद्र नायक उषाक त्या वेळार कसले प्रेम आणि म्हणून ना आशिल्ले ना फर्स्ट तांणी सांगतरी कळलेले वय वय ओ हो हो इतके तरी उषाक हे केलेले कसं गुण तिगेल कुशचेले तिगेल हास गी तिगे चंदाई गी कसले त्या म्हळ्यार आता इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एव्हरीथिंग बरे चंदाई पळत जाल्यार मस्त जन आसाची मंगळूरांत चंदाय काय उणी ना चंदा एक मागीर एक आलोचन कसं म्हणून जाल्यार एक एंथुझियास्टिक चुरका सुका मागीर अनेक कसं मना आशिल्लें म्हणून जाल्यार हें पुरो कॉम्बिनेशन कशी आसा मागीर मुखार सून सानेसी मुखार सून लायक ट्रेन कोरयत एका मागीर त्या वेळार मेळामेळी करेक्ट येता तसल पुरो आलोचन मागीर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एव्हरीथिंग सो त्या वेळार आणि एक अट्रॅक्शन म्हणून असतं ना त्या वेळा कशी एक आशिल्लें कॉम्बिनेशन म्हणजे आता करेक्ट सांगू जायना त्या वेळाचे सोच विचार विंगड असता बट ओवरऑल पळयतना चंदाई मागीर एंथुझियास्टिक जावन अशें मागीर यंग जावन अशें हांकां लायक तरी हें कॉम्बिनेशन कोरयेत म्हळ्यार मुखार सून लायक ट्रेन कोरयेत म्हणून असल पुरा एक हज्वेरी आलोचन करून हा आणि ಈಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಲ್ಲೋನು ಮ್ಯಾರ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೋನು तशी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कसं सांगता प्रेम विवाह आणि पेरेंट्स अन अरेंज केलेलं यू कॅन से ऍज शी सेड कसं अरेंज्ड बाय मी करेक्ट वय जाल्यार उषाक नरेंद्र नायकान प्रपोज करचिताय कसले तसले विचार आशिल्ले की मनान ना ऍक्च्युअली कसं गो स्वामी प्रभयसून कोणालकी विंगडाल ಬಗ್ಗೆ गॉसिप करता आशिल्लीची सर आणि तिक एक चिल आशिल्ली मे बी तशी पुराय सो आय वॉज नेवर इन टू मेन स्ट्रीम हांव मागशी बैसून सराक पळयता म्हळ्यार हांव इनफॅक्ट दूर आमगेल कशी आशिल्ली म्हळ्यार इट वॉज टेबल टेनिसाचे सो सर थंय बसता आमी पुरो अशी राउंड सो आय यूज टू सिट ऑन द अदर एंड म्हळ्यार तांणी त्या सायड म्हणजे हांवें एक्झॅक्टली ऑपोजीट सायडार आशिल्ली सो आशिल्लो तो दूर हांव आसता आशिल्ली तांगेल तकून सो तेदन आमी पुराय सरा लग्गी कोण पुरो बसून आसता पळय ते युजली यू थिंक प्राय मस्त सान 16 वर्साचे एक
सो त्या टाइमार आमी प्रभिसन हे ती पण अशी तग्गी असता मोस्टली सरळ होतो बारी तिगेल चलता वी यूज टू थिंक लाईक दॅट सो नेवर thought that one day he will propose आमगेल एम पुरे जातरी सर मक्काची प्रपोज करतल म्हण मक्का इट वाज नेवर इन माय माइंड कडे फर्स्ट ऐकत आणि कशी झाली मनात ऍक्च्युअली मस्त नर्वस झाला म्हळ्यार आय वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेर्ड एकदमनेचे धड 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 म्हाका कसले आत उडग आसना बिकॉज वॉट आय रिमेंबर इज सगळे कान पुरे खून जावन हर्दी पुरे बिकॉज मस्त यंग आशिल्ली सो फस्टाक कळ्ळी हांव येवन सीद घरा आयली फस्टाक आम्हाला येवन सांगेल अम्मा सर तुगेलो उल्लोचे आस काय म्हण कसं काय गो म्हण म्हाका गोत ना तुमगेलो उल्लोचे आस काय म्हण सांगून सो अम्मान आनी अण्णान फर्स्ट लेखील कसं म्हळ्यार हांव कसं की समज शिक्का ना मिगेल तशी आपयला म्हण सांगून सो तांणी ಎತ್ತನ ಕಿತ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಮುನ್ ಸಂಗ್ಲಾರಿ ಎತ್ತನ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲೋನು ಥೈನ್ ತುಕೊನ್ ಅಮ್ಮನಿ ಅಜ್ಜಲ್ ಗರ್ಕಡ್ వచ్చును ಅಜ್ಜಲ ನಿಮ್ಗೋನು ಅಜ್ಜನ್ ಮುಳ್ಳಿಕೆ ತಸಲನಿ ತುಮಕ ಮೇಳ್ನ ಮನು ಓಕೆ ತೈ ಕೋರ್ನ ಇಲ್ಲ ಚನ್ ಎತ್ತನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕಡರಿ ಅತ ವರ್ಡಿ ಜಾವುಚೆ ಮುನ್ ನಿರ್ಣಯ झाले वर्डी जाऊ एक कसं सांगेल मला 18 शिवाय वर्डी करणं वय 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 दॅट इज व्हॉट इट इज आमगेल कझिन्स अप्रे जल्ला 18 अशी पुढे बट अन्न त्या टाइम मारी ही वॉज व्हेरी क्लिअर आणि कानून ते नाही लागे 18 वर्षा पुढे जाता आशिल्ले कानून आशिल्ले बट आमचे गेलेलो आमगेले सो तुमी गेले कझिन्स असाची सो 18 अशी पुढे वर्डिक जालेले देर वर पीपल हू आर गेटिंग मॅरिड सो बट आनु मस्त क्लिअर आशिल्ले इवन तांगेलानू क्लिअर आशिल्लो 18 शिवाय वर्डिक करू ना तशेले तुमगेले अशी फर्स्ट वर्डी जाऊचे म्हण तीर्मान जातरी वर्डीक जाऊची ताई मध्यंतू कितले समय मेळ्ळे तुमका एकला एकला अर्थ कोण घेवचा का परे अप्रॉक्सिमेटली 1 year हा एक वर्ष सांतू वय एक वर्ष सांतू तुम्ही परस्पर एकला एकला अर्थ कोण घेतलं वय कशी वय म्हळ्यार परस्पर अर्थ कोण घेवचे म्हळ्यार एक्काचे तिगेले एज्युकेशन जायनी आशिल्लें ते सेकंड पीसी जाल्ला मात्र आता तिक वर्डी कोरंग येवका म्हण लेक्कील तेदना तिक 18 years जायनी वय बट आमगेले वर्डीक जाला तिक 18 years जाल्यार एप्रिलांत एप्रिल 7th आमगेले वर्डीक जाल्यार ऑक्टोबर 5th 18.5 years म्हण येत वर्डी जाता त्या वेळार म्हळ्यार एकला एकला अर्थ कोरून येवचे म्हणच्याक ती तिगेलेतले बिझी आम्ही वट रब बनायचे आशिल्ले आनी जशी फुडले आत्तावरी मोबाईल ना आशिल ना बेसिकली मोबाईल ना लँडलाईन ना घरकड वी आर फ्रॉम basically very middle class attach middle class is very sound middle class of those days think about 33 years back okay so middle class कशी 33 नाही why almost 33 years मग कशी middle class कशी असता म्हणून सांगून त्या टाइमाची मिडल क्लास नो लँडलाईन नो मोबाईल ओके तसल कसले कम्युनिकेशन ना आशिल्ले ऑक्टोबर 5th ताक म्हाका वर्डीक सप्टेंबर 30th ताक म्हाका मिड टर्म एग्जाम आशिल्ले सो बेसिकली फर्स्ट इयर वय फर्स्ट इयर बीएससी सो तशी म्हाका कसं देशील म्हळ्यार मे बी अर्थ करून घेवच्याक म्हूण बिकॉज टू यंग टू आमी एक मनशाक अर्थ करून घेवच्याक कितले की वर्स लागता बट वी हॅड अ नाईस टाइम ओके आता वर्डीक जाली वर्डीक जात तरी तुमका बदल परस्पर एकल्याला बदल आनी एकल्याक कळलेले नवो विषय कसले आसा की म्हणारी ते दोलता लेखिले एक असता मागीर वटूरा बसूर करतर कळचे विषय मागीर दुसरो असता तशी कसले ओ मनीस शिवे पळोवच्या चंद दिसता आता पळयला अशी नातले ही वय हांव चुरकू म्हण लेखिले पळयला ही बारीक गांधार मिरसांग आसा तशी कसले लेखिले ना ते म्हळ्यार वर्डीक जाले नंतर आमी वॉट वी हॅव अंडरस्टूड इज देर आर म्हळ्यार मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा मस्त स्ट्रगल करू आसा आनी मस्त काम करका तिगेले एज्युकेशन कंप्लीट जायनी एज्युकेशन कंप्लीट करका मागीर आमगेले इन्स्टिट्यूशन सेट करका प्रोफेशन सेट करका ही वॉज मच मॅच्युर्ड फॉर हिज एज मस्त मॅच्युर्ड म्हळ्यार ही वॉज 26
वर्डेज जाताना ओके 26 आर एक्चुअली तश पळयल्यार कितले बट ही वॉज वेरी मॅच्युर्ड इथे म्हळ्यार मे बी वेन यू मॅरी अ वेरी यंग गर्ल 18 सो रेस्पॉन्सिबिलिटी मोर वॉज ऑन हिम कळवा बेसिकली हांव चड जावन मस्त चूक करच्या पुरो okay so it's his responsibility to so basically I found that he was very it was no cultural मला तसल shock जे होत असल मागीर maybe he was handsome and after marriage he was a complete like handsome is only एक पण पळोवच्याक it was not that he was very very matured much matured for his age so म्हळ्यार तुमका वार्डीक जातरी बाम म्हणून एक फ्रेंड आई जाल्लो आणि एक फादरली एक म्हणलेले एक हे मेळ्ळे डेफिनेटली इथे म्हण सांगला रे आम्ही म्हणताचे कसं गोसवा मिगील कसं अचीवमेंट असं इट वॉज बेसिकली आफ्टर मॅरेज बदल सांगता जाला इथे मारी एज्युकेशन कंप्लीट करच्या पशी पुढ चेडू जाला ओके सेकंड डिग्री एग्जाम बरयतना इनफॅक्ट आय वॉज जस्ट प्रेग्नेंट मग गोतना ताय हांव मिगेल फ्रेंडा लोट बसून ग्रुप स्टडी करचे आशिल्ले तेदन हांव ओंकूपर स्टार्ट केले तिगेल अम्मान तमाश करचे म्हाका उशा येना म्हणून इल्ला म्हाका जोर अभ्यास आशिल्ले एग्जाम म्हळ्यार सायडाक नलकटलो दवरून खाता अशे इल्ला आंटी ती पळयता आस म्हणजे जाल्यार तिका गॅरंटी उडगाच येता बिकॉज वी आर नाव ऑल्सो वी आर फ्रेंड्स इल्ला आंटी पित्ता म्हण सांगून ग्राउंड नट तिंद म्हण आत्ताय तांणी तमाश करू असं सो आय वॉज प्रेग्नेंट मिगेल एज्युकेशन मध्यंतर अबले ताजी मी ते जाऊन सेकंड इयर बीएससी एग्जाम दत्ता असताना एप्रिल म्हळ्यार दिस इज इन 1991 एप्रिल 1990 ऑक्टोबर वर्डी जालेले 1991 एप्रिल अंतू शी वॉज जस्ट कॅरिंग त्या वेळा तिगेले फर्स्ट इयर जावन सेकंड इयर एग्जाम करेक्ट मस्त कष्ट भोगून अशा पुरो त्या वेळार म्हळ्यार चेडूय आसा शिकवणय हे करता आणि कामाची ना बेसिकली कसं ना खंयच्याकय व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इज कसले ना कामाची ना नाही नो वॉशिंग मशीन नो फ्रिज घरा टीव्ही ना कसले ना इट इज अ बेसिक कसं ना ना म्हणलं बेजार ना आशिल्लो वय मागीर आता नरेंद्र नायकूय सकाळी उठान तांणी तांगे कामां वचूंक आशिल्ले पर म्हणतना घरा कामान तू कसले सहाय करूक अवेलेबल आसताल गी नाही कशी तेन्ना तुमगेले एक सांसारीक हे कशी चलताले म्हणून आता उडगासना की कशी ना इथे सी उडगासना नाही दोज आर दी इम्पॉर्टंट मोमेंट्स ऑफ लाईफ कळवा आम्ही केलो पुरे सुख विसरल्यार कष्ट विसरूनच करून त्यामुळे कष्टा वेळार आमकां इथे दॅट्स वॉट आय सेड ही वॉज व्हेरी मॅच्युर्ड म्हणून करेक्ट तू सांगचे इट वॉज अ लॉंग म्हळ्यार म्हाका कसं जाल्लें कॉलेज ब्रेक जाल्ले मध्यंतू म्हळ्यार सेकंड इयर नंतर म्हाका वच्चा जायनी डिग्री जातरी म्हळ्यार हांव गुरबीण आशिल्ली इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट मस्त भय आय नेवर एन्जॉयड माय कसं पुरो जणे आता पळय प्रेग्नेन्सी मदरहुड हे पण आम्ही सांगता न्हू बद्दल सांगता कसले एन्जॉय करणे इथं मरे एव्हरी टाइम आय हॅड अ फियर ऑफ अननोन कसं जात म्हणून गोतना पाय कसं म्हणून गोतना बट तांणी येताना ऍक्च्युअली 10 गंट रात जात आशिल्ले बट ताद नंतर येवन आयदन घासून ताय दिता आशिल्ली तांणी वाय सो विसरूनच जिता पळय इथं म्हळ्यार केलोपंत ओंकून पूर जावन निद्द नाशिल्ले वेळार आस पळय ही वॉज लायक सर्व तांणी 10 गंट येवन जाल्यार न्हू ताद नंतर जेवन ना गो तू निद्दे म्हणून सांगून ही हॅज डन दॅट ऑल्सो सो नॉट दॅट ही हेल्प इन एव्हरीथिंग वॉट एव्हर पॉसिबल आता कॉलेजा मटाक आनी हांव अशी आयकलें मटाक प्रोफेसर नरेंद्र नायक म्हळ्यार भारी शिस्ताचे आनी एक खडक्क एक हाजो मनीस म्हणून हांव आयकलें म्हाका गुतना हांव काय तांगेले स्टुडंट जावन ह्या क्लासांनी पळयलेलें न्हय अशी चेडवान उलयतना न्ही भारी कडक सर म्हणून घरांत कशी ना ऍक्च्युली ही इज अ मिक्सचर ऑफ ही इज नॉट
very mild. Sometimes, right? No, because I want to be very honest. He is not. That's what I tell. He is very caring. तू एक विषय सांगला. He was a friend and fatherly figure. Why? Usually father. तू आता think करता ना. आनु म्हणून सांगताना कशी असते का? Why? Okay, I don't think 90% of the fathers are tough. Why? Not ಅತ್ತಚಿ ತೆಪ್ಪಳ ಅತ್ತೆ ಕ್ರಮನೆಚಿ ದೂವನಿ ಅನ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮಳಕಸ್ಕಿ ವಿಂಗಡಚಿ ಟೈಪ್ ಅರ್ ದಕ್ಕೈತ ಸಚಿ I don't know. But Miguel anu it tough fashil. Why? Okay, so he is a mixture of those things. When it is there is something he thinks that like कसं गोतसवा एक सांगू असं 8 वर्ष सानेशील आता सानेची कसले जातना how होडो. Why? Okay, so he is tough, but he is caring. So toughness, what you are talking, it is there. It is to correct something when we go wrong. Why? So he is a mixture of both. It's difficult to tell that na ba tane tashi kadak nachi man sangono. When it is kadak ashu kajalal balari samma kadak asatani. But he won't बिष्टाईन आतानी तानी बिष्टाईनाची बट कसं की त्या यद्र आशिला कसनो पावता अशी दोळ्यान पळयल्यारी पावता ना दोळ्याने पळयनाच कसं कसं ते गोत ना म्हाका आय डोंट तू सांगले पळत म्हणरी टू मे बी दिस इज द प्रोग्राम टू अंडरस्टँड वय राबा तुम्ही परस्पर रडाय मारलेली उत्तर सोडलेले असल प्रकारचे नाव आहे नाही पण एक फॅमिली म्हणताना रडाय मारचे के उत्तर सोडचे तसल परा ना नेवर बी बट कोपचे ಸ್ವಲ್ಪ कोपचे मेरे मेरे जावण अंदतನ ಸ್ವಲ್ಪ कसला म्हळ्यारी पण आमगेला ಅಂತ चड म्हळ्यारी मोर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता इमॅजिन हाव तिगेलो कोपलो म्हणलेक्या कोपलो कुडले त्यावेळा वातावरण बिगू असता त्या वातावरण समकोरचे मलगड कोणी नाच कोण कोरका आम्ही कोरका म्हणताना त्या जबाबदारी असेल निमित्त चढ किंवा ऍडजस्ट करूया आबा म्हणून चुकी तिगेला आशा पुरो चुकी मिगेला आशा पुरो प्रतिपंत राजी जावत नायक मामान तस काय ना मला रे इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ त्या चढती हामे म्हणून येत this is all men see this you know so basically in that way I can tell that amka maybe our professional life helped us in the कसं असल आमगेल डे टू डे थिंग्स कश म्हण सांगला रे एक पुरसत नाशिल आमका सी तांनी दिवसाक 12 to 13 hours क्लास काढता आशिल्ली and I being a lady from 8 hours to 10 hours never less than 8 hours okay class काढता आशिल्ली so तू से आम्ही मेलचेच पळा उणे वय तांतो रडाय मार बसला तांतो रडाय जल्ले म्हणले की सकाळ 7 घंटे दोग जण काही क्लास अस होय ओके सो त्या कंटिन्यू करून बैशी की क्लास वचून पाठ काढ वय so that's what I'm telling we were not free आमक टाइम ना रडाय मार पुरसत ना इतलं की फंता ಏನ್ ಜಲಲಸ कसकी करडाय जाव नसता ओके सकाळ म्हणताना विसरचे मग रावंगल सर काल आमक कसकी रडाय जल्ला मक मर्याद ना म्हणचे आव म्हणचे मग मर्याद ना पळे मक उडगस ना काल कसकी we never told sorry to each other so usually तर निमगे तना कोण फर्स्ट सॉरी म्हणचे म्हणून but maybe नेव we never told sorry to each other or because there was no time expert helped us आम्ही वत्ताची एक मागीर डेव्हलप जाताना we have to sit we are in the meeting कसं ना शिकोर असलं जन कळलं म्हणून and it's not that it's you don't have to do drama you forget because once you are into professional life you forget because both are matured both are that is what is required in any married life if someone इत्याक गरकड असताना अम्मा आणि दुवेक रडाय जायनावा forget about then two people coming from two different background okay two different gender if there is no fight आणि एक सांगच्या शांत भितरी रांद पशिलवडी थोडेची रडाई थोडे गम्मत परिणाम म्हणजे मे बी लाईफ इज ऑल्सो व्हेरी बोरिंग आता एक प्रसिद्ध एक म्हणणे असं कसं म्हणा रे दोग बुद्धवंत एकच छत्ताचे छत्त म्हळ्यारी छावणी
माडा सकल आजची कष्ट म्हणून तुम्ही दोघही बुद्धंत जाल्यार तुम्ही भारी छंदायरी एक्क माडा सकल आस ताजी गुट्ट कसल तुमगेलो नाही बुद्धवंत म्हण हांव सांगना इता म्हण सांगले रे पळय बुद्धिवंतीक म्हणचे एक ते इट्स रिलेटिव्ह टर्म गुड्डे गुड्डे आड केदनाय आस आता आम्ही बुद्धवंत म्हणून बसले रे आम्ही इम्प्रूव जायनाच लायफान मस्त शिकचे असता आता तू इतले चंद कोण उलयता इतले लायक कोण एंकर करता हांव आलोचन करचें म्हळ्यार ताजे मागशे कितले तुगेले एफर्ट्स आसतले कितले तुगेले परिश्रम आसता म्हणून घेवन आमी शिकू आसता प्रति स्टेजान एक मागीर मिगेल एरिया फील्ड आस न्हू फील्ड ऑफ स्पेशलायझेशन आनी तिगेले इट्स नॉट सेम एक्सेप्ट एज्युकेशन एज्युकेशनात हंतू एज्युकेशन विषयी डिफिकल्टी ते येना म्हळ्यार तिक शिकय लावायची तिक ट्रेन केल्या लावायची म्हळ्यार टिचिंगा विशयान मागीर तिगेल कसन एक हे आसता एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज लायक एक्सटेम्पर उलोवचे एक आयडियास ते पुरा स्पेशलायझेशन तिगेले आमगेले इन्स्टिट्यूशनान ते हेल्प जाता इवन समाजाक हेल्प जाता आता हेल्थ अँड एज्युकेशन स्ट्रीमान तो साधारण एक 1000 प्रोग्राम केला की तो 1000 प्रोग्राम केला तेने म्हणताना त्या जनाक एक लायक मार्गदर्शन इंटरेस्ट आशिल्लें लायक मार्गदर्शन आता तांतू आमकां संबंध नातेल्यांक ते हेल्प जाता की ना की गोतना बट ताका संबंध पाविल्यांक मस्त हेल्प जाता तिगेल स्पेशलायझेशन ते पळय एककलेले स्पेशलायझेशन मिगेल स्पेशलायझेशन म्युझिक आनी तिगेले स्पेशलायझेशन तुगेले MC करचे आनी एक ताजे एंकर करचे त्या पुरो तिगेल स्पेशलायझेशन म्हणताना थंय खंय क्लॅश ना एक पूरक जावन आसता ಹೊರತು क्लॅश आसना म्हणताना ओवरऑल प्रोडक्ट आसना इट विल बी व्हेरी गुड इवन आमगेले इन्स्टिट्यूशनान थंय आमी काम करतना आमगेले फील्ड ऑफ कसने एरिया ऑफ वर्किंग आसना आमी वी हॅव अ करेक्ट डिमार्केशन तांगेला बेसिकली तू उलयतना तांकां कसं कळ्ळी गो सो सी मे बी करेक्ट ते आमी आतां इफ यू एग्री दॅट बोथ आर इंटेलिजंट बोथ आर गुड देन ऑल्सो वाय डू वी जेल ओके म्हळ्यार युजली दोग जण एक कडेन दोग जण बुद्धंत अशें जायना म्हूण सांगून त्या केदन जायना म्हळ्यार इफ यू डोंट एप्रिशिएट ईच अदर वी रेस्पेक्ट ईच अदर वी लव ईच अदर वी नो दॅट्स वॉट इफ यू रिमेंबर आज पळाव तू निमगेला तुगेल बग म्हाका गोतोस तागेल बग तो कशें उलयता म्हणून गोतना म्हणटाना हांव कसं म्हणलें मिगेला पशी चांग मिगेला पशी ह्युमर तांगेला चड आसा सेन्स ऑफ ह्युमर ऑर प्रेझन्स ऑफ मायंड बिकॉज दॅट्स what do we want I think being a lady what I expect one is the respect other one is the love and he respect whatever I do so तश म्हणताना मिगेल कसल बुद्धन ते तांकां इज सपोर्ट असं शिवाय ही नेवर तू इता थंय वता तू कसं करता तू ही ऑलवेज ट्रस्टेड मी सो वी रेस्पेक्ट ईच अदर्स टॅलेंट सो I feel that is the reason that we never had clash because of our intelligence आता आम्ही एक यशस्वी एक दारल्या पळयतना सांगताची एक यशस्वी दारल्यार मागशी एक बायल मनीस आसा म्हणून आता नरेंद्र नायका मागशी उशाची ती बायल मनीस आता तू एक यशस्वी बायल मनीशी तुगेल मागशे एकलो दारलो आसा नरेंद्र नायक तशें तुमगेल घरकड कोणाल मागशी कोण आसा आनी कोणाल मुखार कोण आसा नो वी वर साइड बाय साइड it was not because we both we are grown together so usually कसं जाता आम्ही usually एक वर्डिक जाता ना एक चल जो चिल्ली जो तांगे थोडे सेटल जावन आसताची तेदा ना एकल्याल मागशी एकल्याल मुखारी पुरे बट हियर इट इज नॉट लायक दॅट फाउंडेशन तुकून आमी दोग जाणां ओटू पातोर दवरलेलो ओटू एन केलेले एवरीथिंग इज टुगेदर सो आय कॅन से दॅट वी वर साइड बाय साइड मागशी मुखारी ना मागशी मुखार वाय इट इज वाय somebody has to be behind why you can't be shoulder to shoulder correct okay maybe the stability of the roof is more a kanche ek roof is more stable when there are two pillars side by side if you want to see it from the other side maybe one pillar is behind the other
इट इज अ पर्स्पेक्टिव्ह कळलं तुका ते दोन पिलर अशी आसा माडाक सो तू अशी पळयल म्हणजे दोग जण साइड बाय साइड तू त्या साइड राबून पळयतना आजे म्हाका आसा ह्या साइड राबून पळयल्यार आजे म्हाका आसा इट्स ऍक्च्युअली दे स्टँड side by side. Correct. So it's only the perspective. So somebody will see the perspective and tell that, okay, Ushaprabha Nayak is behind Narendra Nayak. Or for someone else, he is behind me, he is pushing me. No, it is actually we were standing like this. Correct. So if you stand right in front of us and see, we were together standing. Usha, tu kahawa तू म्हणता त्यामुळे तुका चरड तुकून आकाशवाणी बालकला विदतो थंयसून पळयला तू बुद्दंती त्यात न्हू जाल्यार तुका इतले बुद्दंत करच्यान तू नरेंद्र नायकाल पात्र कितलंस तू अशी उलयतना हे पुरा पळयतना म्हाका तुका हे पुराय नरेंद्र नायका निमित शिकली गी तू नाही आपोआप तुकाची तू गेलेची हे स्वंत कशी म्हण दिसता तुका नाही तिगेले टॅलेंट टॅलेंट केन्नाय कशें म्हणून सांगलें ग्रो जावचें सोडलें म्हणून जाल्यार रे आनी ताका समजावन पूरक वातावरण मेळ्ळें म्हणून जाल्यार रे तांगेले एफर्ट्स आसा म्हणून जाल्यार ते तांगेलेच पूरक वातावरण त्या पुरा क्रिएट करचें तूं एकल्याला हात आसचे पुरते सो अदरवायज ताका ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ म्हणचे खंयचे ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ नथिले ಇನ್ನೊಬ್ಬರು कट्टी ಕೊಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ सो इट्स अ टॅलेंट इंडिव्हिज्युअल टॅलेंट आणि इंडिव्हिज्युअल कॅपेबल आणि एक कसं म्हणून सांगल्यार आमी साधन कोरका आमी ते केन्नाय कशें आसूं काय म्हणून सांगल्यार आमगेले नेम फेम कितलो आसता ताजे किंवा चड आमगेले कॅपेबिलिटी आसूं का आनी ताजे किंवा चड परिश्रम आमगेलो आसूं का केन्नाय एक स्टेजार रीच जावचें एक मस्त कश्ट पावका स्टेज रीच जाल्या नंतर ते मेंटेन करूंक एक आणखी इम्प्रूव जावचें आणखी चड काम करता इट्स लायक म्युझिकान तूं तंबुरा ट्यून करतना तानपुरा ट्यून करतना फर्स्ट ट्यून करताची ताका एक लायक नॉलेज जावका तदनंतर फायन ट्युनिंग म्हणून आसता ते भयंकर कष्ट तशीच तुम्ही आता म्युझिका विषय आयले तुम्ही एक भारी ख्यात हार्मोनियम वादक उषाप्रभ बाकी पुरा एक्टिंग तू उल्लोचान तू हांतू तांतू प्रास जाल्यार संगीत ती शिकल्या गी ना म्हणल्यार म्हाका गोतना बायलेन आपण्यान नुडसूचे भारी सूक्ष्माती सूक्ष्म नोट्स तिणे मना वरनू ते एन्जॉय कोरका आनी ताजे बद्दल विमर्श कोरका म्हणल्यार जो अपेक्षा तुमकां आसता गी विमर्श इवन अदरवायज करता ती आतां जाल्यार करता पण केन्नाय कशें गोसोय कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिजम इज ऑलवेज गुड आता खंयचे एक स्टेजार आसतना आमी हार्मोनियम वाजयतना तुमी सिरियस आशेना ಸ್ವಲ್ಪ जन पळोवन घेवन ಸ್ವಲ್ಪ हसूका म्हणजे जनान येवचे बरे संगीत आयकुचे मात्र न्हय संगीत ते परफॉर्म करतले एक एक्सप्रेशन कशें आसता तेवूय इम्पॉर्टंट म्हणजे कॉन्स्टंट रिमाइंडर दिता आशिल्ली ती मागीर त्या पुत्ताक आमगेले पुता अंकुशाक क्लास जाता आसतना आयकून 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 केन्नाय उगळी उगळी रोगा बोगळी बोगळी रागा म्हणटा तशी आयकून 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 सो शी कॅन रेकग्नायज लॉट ऑफ रागास आनी म्युझिकान तो चूक जाल्यार कळटा तिका आनी केन्नाय कशें आसूं काय म्हणून सांगलें क्रिटिसिजम आमी घेवका तू क्रिटिसायज करू नज म्हणून गलाट केलो म्हणून जाल्यार ताणें क्रिटिसिजम करचें रबयल म्हणून जाल्यार आमगेल कसं चूक येस पळय आमी सम करूंक जायना आनी क्रिटिसिजम करतना म्हाका कितले दावका तितले क्रिटिसायज करता ताजे किंवा चड करू नज म्हणून सांगू नज त्या क्रिटिसिजम करताना कितलं आमकां जावक तितलं मात्र घेवका बेसिकली आय डोंट क्रिटिसाइज इट्स अ क्रिटिक सी करेक्ट बीइंग अ क्रिटिक इज डिफरंट फ्रॉम क्रिटिसिजम ओके सो आय डू आय एम म्युझिक क्रिटिक बट व्हॉट कॅन आय टेल इज आमगेले संगीतात माहोल गरकड जावका म्हणून जाल्यार एक संगीत प्रोग्राम हांव एन्जॉय करका म्हणून जाल्यार एक आमगेले पुत्तान संगीताचे फील्ड आसूं म्हणून जाल्यार तिगेले सपोर्ट ना म्हणून जाल्यार साध्य ना न्हू अनलेस शी एन्जॉयस ऑन ए कंटिन्युअस बेसिस शी कांट सपोर्ट कॉन्स्टंटली आता तुम्ही दोघे तुमगेले एक्सपर्ट शिक्षण संस्थेन तू बिझी ताजे मध्ये उशान MBA केले डॉक्टरेट केले तिगेले बिझी शेड्यूल अशी पुरा आसतना
तुमगेलो जाल्यार खासगी म्हळ्यार एक समय मेळटगी परस्पर सुख दुःख उलोवन घेवच्याक वांटून घेवच्याक त्या टाइमार थोडे सफर जाला मे बी आय कुड नॉट म्हळ्यार एस्पेशली MBA वॉज नॉट इमिडिएट कसं 18 years गॅप नंतर आय अटेंडेड द कॉलेज जस्ट लाईक एनी अदर स्टुडंट फुल टाइमर जाऊन all other students were Miguel classmates. They were celebrating their 20th or 21st birthday, and I was celebrating my 40th birthday. So it was not that easy. And our Miguel graduation was on science. So hanga sagle commerce subject. So Miguel science graduation 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲೇ ಕೂಡಲೇ ಆಮ್ಕ ಬಾಬ್ದಲ್ಲೋ ಅಂಕುಶದಲ್ಲೋ ಮಗಿರಿ ताण ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದವಕ ದೌತ್ಯದೊಳತೆ ವೇಟ್ ಕೋರ್ನು ಮಾಗಿರ್ 3 years ನಂತರ ಕಾಲೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಕೋರ್ನು ಮೇರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ केलेले बट त्या डिग्री कंप्लीट केलेले विथ व्हेरी गुड मार्क्स म्हळ्यार आरंभ लायक आशिल्ला म्हळ्यार व्हरडी जाता रे एज्युकेशनाची कशी डेव्हलपमेंट मागीर आफ्टर दॅट 18 years नंतर तिने MBA केलेला इट वॉज अ टफ टाइम फॉर हर टू गेट सेट इट वॉज टफ तुम काय आता बायल तीन एक फुल टाइम ते हाक मन घाल का समय देऊ का म्हणताना तुम्ही मस्त त्याग कोण अशा पर सांसारिक क्षण प्रयास पडा आता बायलेन तांत बिझी असताना त्या म्हणटा तुमगे म्हाका आता निमगूचे तुम्ही हे दाम्पत्यांत तुम्ही घेतील चढगी दिल्लेल चढ म्हणून दिसत तुमका परस्पर नाही परस्पर अर्थ करून घेतील चढ म्हणून तांतो खंचे कसो त्याग म्हणून जायना तांतो इथे म्हणून सांगता हांव आम्ही त्याग म्हणून लेखले म्हणून जाल्यार एकले एकले एक ऑब्लिगेशन शे जाता इट वॉज अ ड्युटी आता तिगेल एज्युकेशन लायक रितीर जावका म्हणचे आमकां ते हमदर्दी आसच म्हणून जाल्यार हाव टू डू इट केन्नाय कशें म्हणून सांगल्यार एक रोड टफ आसा म्हणून जाल्यार एक आशावाद आसता मनशान जीवन करचे आशेर आज रात दुधाच्या आशेर कसं मला पैसा करा आम्ही उठयताचे म्हणून सगळे मनुष्य तू म्हणचे मनुष्य जीवन म्हळ्यार आशावादारे अशे टफ अशे पुरो हे टफनेस केन्नाय नाही तेगेले MBA जाले नंतर शी विल हॅव अ गुड टाइम पोस्ट ग्रॅज्युएशन जावन आसता व्हरडिके वेळार मस्त जणांक क्रिटिसिझम केला कसं तिका एज्युकेशन जायनी कसं हे अवस्था म्हणून त्या वेळार आमकां एक जबाबदारी आसता ना तेगेले एज्युकेशन लायक रितीर जावका म्हणून सो ती वय मस्त कष्ट पावले MBA गोल्ड मेडल मेळका जाल्यार जस्ट त्या कॉलेज वचून पास जावची एक विषय आशिल्लो पुरो जणांनी म्हणला तुका सलक गोल्ड मेडल आय वॉज ट्रायिंग फॉर गोल्ड मेडल बट सांगता जाल्यार इट्स नॉट दॅट कसं गोल्ड मेडल हॅपन विथ अशी जाल्ले म्हणून सांगू नो नो आय वॉज ट्रायिंग फॉर इट कसं की जाव साध्य ना जावकाची म्हणून आय वॉन्ट इट केन्नाय कसं म्हणून सांगला आमकां जावका म्हणल्यार वी कॅन डू इट म्हणजे तितलेची सो बाय डू ऑर डाय हांव त्या वेळार म्हणजे आशिल्ली रात्री पुरो वाजून बसचे बदल सांगता तेणी MBA आनी PhD कसं वाजयला पळय आमी लायफ वाजयनी वय तांगेल गॉड सॅक्रिफायस कसं म्हणून सांगता म्हाका कळका पय म्हाका खंडावटे कळका भय आज हांव फर्स्ट टाइम सांगता असं म्हाका विंगड कोणेय लेक्कच नाच म्हाका तितलें भंयच म्हळ्यार पळयल्यार हांव एक नमनेचे आय एम व्हेरी स्ट्रॉंग अँड बट मेगेलान ते भंय कसं म्हणून सांगला रे म्हाका कळका भंय आसा मस्त भंय आसा सो रात्री वाजून बैसुका जाला रे रात्री वाजून अशी पावना टाइम पावना नातला रे वाजून बैसुका जाला रे बट म्हाका रात्री एकली का बैशा भंय लायट घाला रे भंय म्हाका लाईट घाला रे रात्री बिंग करता सो बट कसं करचे एक ताई सिंगल सोफा सलेची अशें हांगा प्लॅंक दवरन तांकां इतले लाईट असल्यार तांकां न्हीद पडना बट मिगेल खातीर जावन म्हाका वाज्य कमळाल खातीर जावन त्या लायटान तो ताणें न्हिदता आशिल्लीची न्हिदत आशिल्लो दोळे वयर आंगस घालून एक एके ऑफिसार वचून काम हाडचें बसून काम करचें म्हळ्यार I know it is difficult, but म्हाका म्हणलं it is I wanted to do that कसं नाही म्हाका नुतो पास जावचें ना आशिल्लें कितले वर्स नंतर हांव तिका म्हळ्यार पुढे पुरा हांव आयकलां म्हळ्यार आतां सांगता ना बेड रिडन म्हणून बेड रिडन म्हळ्यार कसं नाही बेडार न्हिदून उठोवचें जायना तांकां कश्ट जाता ही सोफा रिडन म्हणचे हांवें सोफार बसून वाजून हांव म्हळ्यार हांव म्हाका तें तितलें वाजूचें म्हळ्यार जायना म्हाका बदल सांगूंक गेल्यार
थियरी 1 घंटा हांव वाजेल म्हणून जाल्यार ग्रेट म्हाका मिगेल निमित्त म्हळ्यार तितलो वाजयता म्हाका न्हीद येता पोडली हांव कितले वाजयता भारी एक वंडरफुल विषय तुमगेलो दोग्गालय उजवाड आनी तुची दोळ्यार आंगस घालून न्हिदो न्हू बायले वाजूक एक अवकाश कोण दिवचेच पळय ते भारी एक नाही कशी गोष्ट वी हॅव अंडरस्टूड व्हेरी क्लियरली व्हॉट डू मीन बाय नेसेसिटी केन्नाय नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन आमका आम्ही साधन कोरका कुछ करके दिखाना है मागीर आम्ही चेडूंक बुद्धिवाद सांगतले चेडूंक बुद्धिवाद सांगतना आम्ही कशे आसूं का स्टुडंट्स ऑफ द एज 17 16 17 18 दे विल लुक अप टू अस आम्ही पाठ करतना आमगेले हाव भाव प्रत्येक तांणी ऑब्जर्व करताचे आम्ही कशे आसूं का तांकां एक रोल मॉडेल शे आसूं का रोल मॉडेल शे आसूं का म्हळ्यार शिकतल्यांक म्हणजे अशींची समाजांत मस्त जळार आसता जळाराक तूं प्लॅन करचें न्ही जळारा ताकून दूर आसचें लायक हांव तशें न्ही बदलचे कोणा युजफूल जाता कोणा इंट्रस्ट आसताची आमगेले इन्स्टिट्यूशन शिकचे म्हणून इंट्रस्ट आसता तांणी दे विल लुक अप टू अस आमी कितलो हार्ड वर्क आमी सांगताचे यू मस्ट वर्क हार्ड म्हणून घेवन आमी कितलो हार्ड वर्क करताचे ते पळयता न्हू करेक्ट आतां हांवें तुमी पळय लायक मार्क काडका खंय पुणे चेडून आतां कितले कितें टीचर्स आसाचे पीयूसीन शिकयता म्हणलें क्या स्टुडंट्स यू हॅव टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 यू मस्ट स्कोर 95 अबव लायक कोण शिकोवका हार्ड वर्क करका म्हणून खंयचेच स्टुडंटान चुकून क्रॉस क्वेश्चन केल्ले म्हणून जाल्यार रे टीचर्सांक सर तुम्ही पीयूसी आसतना कितलो मार्क काडला म्हणून निमगेले म्हणून जाल्यार रे कितले टीचर्स जाल्यार आन्सर आसता सांग बट आय हॅव आन्सर हांव पीयूसी आसतना लायक शिकला हांव आय गॉट अ मेरिट सिटी बोथ इन इंजिनियरिंग एज वेल एज मेडिकल हांव म्हणचे तशी आसतना आमी प्रत्येक विशयांतू आम्ही तांकां सांगता म्हणून जाल्यार तुम्ही हार्ड वर्क करका आम्ही हार्ड वर्क करता इट वॉज अ नेसेसिटी एट एवरी स्टेज दॅट वी हॅव टू डू लायक दिस वी हॅव टू डू लायक दिस तीन MBA करताना इट वॉज अ नेसेसिटी बट हांव PhD करता म्हूण आमी तेदान कसले प्लॅन करनी बदल सांगला रे देर वॉज एब्सोल्युटली नो प्लॅन MBA ताय मात्र म्हूण आशिल्लें बट म्हगेले MBA प्रोजेक्ट जातना म्हाका थंय म्हळेलें ना तूं PhD कर कचीची म्हूण सांगून त्या पळोवन म्हगेले थिसीस पळोवन इका ते गोल्ड मेडल अवॉर्ड करताना त्या वेळार भारद्वाज आमगेले कर्नाटकाचे गव्हर्नर कर्नाटक ताणे थंय ते गोल्ड मेडल दिताना डोंट स्टॉप युअर स्टडीज गो हेड म्हणून त्या वेळार PhD करचे NIT के इट इज ऑथेंटिक पळय वचून शिकून कष्ट पावन करका अठराशे PhD न्ही सो बदल सांगूंक गेल्यार ते तिगेले MBA आनी PhD आसना इट वॉज ए रियल हार्ड वर्क एंड एफर्ट आता एक ಸ್ವಲ್ಪ खुशालेचे प्रश्न तसं म्हळ्यार तुमगेले एक भारी अद्भुत सदभिरुची तुमगेले ड्रेसा बदल असं ये कोणा निमित्त कोण आयिले ही सदभिरुची कोण म्हाका सदभिरुची म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಪೊಂಕ್ರದಾಸ್ सबशे ड्रेस करना म्हाका सोडले म्हणून जाल्यार एक ओके डिसेंट ड्रेस कोरंगेनो म्हणजे मर्यादा उण जायना तशें एके कोणी कस ड्रेसिंग सेन्स ना म्हण तशें ना बट ड्रेस अशें आसूं का हे कलर आसूं का तसल पर आमगेल मनान तूं आसा ना हांव तें मात कशें जाल्यार चलता म्हूण बट ती गेल तें ड्रेस अशें आसूं का मॅचिंग अशें आसूं का इट वॉज लायक हांव हात वेअर करतना इट वॉज लायक फन बट एक्चुअली तांकां येस इते म्हूण सांगता मिगेल मोस्ट ऑफ द सारीज आर बॉट बाय हिम तांणी हाडलेले करेक्ट तांगेल ड्रेस पुरो हांव बट मस्त मिगेल अशे ड्रेस सारीज बेसिकली ओके जन कसं चांग म्हूण सांगता बॉट बाय या अँड ऑलमोस्ट पुरो मिगेल कसं ऑर्नमेंट्स कसं आसा इट इज 100% तांणी हाडलेला हांव एक दिवस खंयच्या शॉपाचें मुखार म्हणना सो इट इज बेसिकली बाकी बायल मनशान पुरो लाल्ले का भामनाक ना सो तांगेले एक्चुअली तांणी म्हणटाची म्हाका त्या कलराचे पुरो ना गो म्हाका कसले गोत्ता म्हण बट तांणी हाडलेलो आशिल्ले खंयचे विशयो इट्स बदची चांग आसता युजली आनीक एक फर्स्ट केलो म्हाका आय वॉज ऑल्सो नॉट शुअर तांणी हाडलेलो पुरो केलो पंदा तेदान म्हगेल्या बाप्पान एक सांगिल्लें एक बदल सांगता जाल्यार बामणान कसले हाडतना कमेंट करून मागीर हाडची राबयतात तांणी सो देन आय अंडरस्टूड हाऊ टू पळय एक तूं खंयचेच कलर जेवो
कलर इज नॉट तानी म्हणलं म्हाका गोत ना खंयचे कलर कसं नाही म्हणून या इट्स नॉट रिक्वायर्ड तू खंयचे कलर असो कसले टायपाचे असो इट इज हाऊ यू कॅरी इट तू लाटपोट एक कसं ना कैमगाचे कसले एक नॉर्मल आम्ही पळय सो कॉल्ड आमची गेल कुडको म्हणतात कळलं त्या कितले चंद करून नेसुईत ओके सो इट इज हाऊ टू कॅरी सो दॅट इज व्हॉट आय प्रॅक्टिस बट उषा म्हाका एक ताजी मध्ये एक प्रश्न तुगे बाप माना आनी कसं सांगला सांग म्हाका इथे म्हळ्यार तुम्ही दोघे आनी काही नवे वर्डी जालेलशी दिसता म्हणजे कन्नडका दोष गी नाही कसं म्हणून म्हाका ना कन्नडका दोष जायना तसलं सांग कन्नडक पुरा जणांनी त्याचे कन्नडक घेतात मागीर तशी बापमान सांगितले खंयचे उतर आदारार गी तुम्ही ह्या नमन्याचे तू अशी एक मेळामेळी कशी ते वय ಕೆಲವು ವಿಷಯ कसं म्हणून सांगला राव बाळ जाऊन येताना एक थोडे काळ वापा माईल मिगेलोट थोडेच एक 2 महिने मिगेलोट असेल म्हणजे बजी ಒಟ್ಟು 44 ಡೇಸ್ ಹಾಕಿನ ಅಪ್ಪನ್ घेऊन आयल्याच्यानी आम पळोवन घेता म्हणून सो ಸ್ವಲ್ಪ काळ ती एक पण ते येऊन नसा तदन थिन म्हणचे आशिलाय बामना नेताना आईल म्हण कळली म्हणजे गेटाला वचू काम ओ वय बारी मॉडर्न असेल बापम तुगे वय 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 वच्चनी ಮುಂಜಲ बिष्टायत आशिली वच्चनी ಮುಂಜಲ बिष्टायत आशिली कळवा त्यांचे अभ्यास जात मागीर म्हणून सो केदन ताई मागीर आता लेट स्टेजाक दो कसा काय आम्ही कितले यंग दिसाचे कसा लाईक विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मगूर पाया दू की पुरा येवची म्हणून असता ते दोळता गेटाला धावून तशेले बिकॉज दॅट इज हाऊ इट इज सो थिंग केदनाय म्हणचे आशिल्ले वच्चू का भायर हांगा बैसून कसं करचे हॉर्न ऐकतन कळना म्हणून सांग करेक्ट कळवा सो दॅट इज हाऊ यू नीड टू कीप युअर सेल्फ यंग ओके सी एक आमगेले देहाक एज जेवचे ता जितल्याक जाता नोबडी कॅन स्टॉप इट इट्स नेचर बट केदन ताई साध्य आसा तेदोळताय कीपिंग युअर रिलेशनशिप लाईव्ह दॅट इज व्हॉट इट मॅटर्स त्या अगत्य आसचे आमकां सो मे बी वी हॅव केप्ट दॅट कसं ना अनेक तसं म्हणून सांगल्यार ओके तू 50 रशीची ड्रेस करका 40 रशी ड्रेस करका मे बी हांव ते मस्त घेवच्या वच्चनी सो हांव उग्यो ಏನ್ ಜಲ್ಲೆ बिझी येशील म्हणलं आम्ही 18 इयर्स तुकून इतले बिझी म्हळ्यार सो एक वर्ष कशी गेले म्हण कळली सो एज जाले कळली आमकां दोग जाणांक तशी आणि काही त्या एजार असतं तुम्ही असची बदल सांगल्यार मानसिक जाऊन तई असत तुम्ही काही स्टार्ट केला तई आता नरेंद्र नायक एक प्रश्न उषाप्रभा म्हणले एक नावचे की दिग म्हणून दिसना कसले गुड्डी जो केला लागी मोगान जो आपोचा कसले सांग निम गेल तू ना 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 तशी दिग आपोच नाव सांगा ना दिगला मिगेल अण्णान मिगेल अम्माक वैगो म्हण आपोचा हांव तशीची वैगो आमका म्हाका म्हळ्यार मिगेल अण्णाले इम्प्रेशन मस्तच म्हाका ही वॉज व्हेरी हार्ड वर्किंग आमकां सान आसतना गाड बेल आशिल्ले हा वय मस्त कष्ट आशिल्ला हांगा 8 जण चेडूं म्हणटा तांकां एक फिक्स्ड इनकम म्हणना ಸ್ವಲ್ಪ एग्रीकल्चर गाडी बैलू म्हणटा ताणें कसं तें करचें आशिल्लें ताका हांव म्हळें भयंकर प्रिती तशें तागेलें इन्फ्लुएन्स म्हाका चड ताणें अम्माक वैगो म्हणचें तो म्हणत आशिल्लो वैगो लिलावती म्हणत आशिल्लो नाव खाण आपयल म्हणना एक मोगान गुंडी चंदी कसले ना ना त्या पुरा पळय मोगान आपोका म्हण मोग दाखयला जाल्लो उशान कसले ना हांव एक्चुअली कसं म्हणलोस की म्हाका नांव विसरत की कसं की म्हण तितले इथे म्हळ्यार तेंकर मेग आनी वैगो म्हणचे पुतान अम्मा म्हणचे कॉलेजाचे आमकां मॅडम म्हणचे सो म्हाका मिगेल नाव काण आपयतले जन भारी उणे अशें इंटरव्यू कोणी नेमू कदाचित भारी उणे नाव काण एक डे टू डे हांव मध्ये म्हणचे म्हाका मिगेल नाव विसरत की नाही हांव सांगचे बामणाक सकडा येद्रो इते म्हणू पुरतो जाल्यार अशी तुमगे खासगी क्षणांत कसले नाव काण आपय कसले सून आपयत ना पुत्ताक नाव काण आपयता नाव काण आपयता आता जमाना चेंज न्हू तू फुडेचेर आपयल म्हणून जाल्यार ते आउटडेटेड म्हणून जाता ना बट एक्चुअली ना ती येत नाव काण आपयना तुमकां पळोवन तिणें चेंज जाली गे म्हणून
केलो पंत ना चू म्हणची तिने कसं नाही चू हांव री हांव अंक री म्हणचे अंकुशन आणि दीपिकन ताणी एकला एकला चू म्हणचे आम्ही ताजी करेक्ट बट तीने आमगेला सांगताना अंकुशान सांगेल आमगेला सांगताना वय अंकुशान सांगेल म्हणो बट तांताने अपय तन चू म्हणचे आम्ही ताची कितें राहिरक चू बच्चा म्हणचे चू बच्चा म्हणो ती चू तो चू आता तुम्ही आहिराल नाव काढले तुम्ही वग्गी आजी आणि आजी जालीची कशी दिसत मनाक बारीक खुश देख पडता इट इज ए ताण गरकड असताना एक टॉप ऑफ द वर्ल्ड वय भयंकर खुशी म्हळ्यार तशी आसतो पुरा जनाक तशीची नाप्तो म्हळ्यार भारी प्रीತಿ असता ಪೈರಿ कोण सांगितलं एक ಮನುಷ್ಯನ सांगितलं ಹೇಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಅದು ಏನಂತ ನಾಯಕರೇ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಿಂತ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ म्हळ्यार आमगेल पूत पूत दो कोणे पूत मात्र पूत ताणे ಹೊಡೆದತ್ತಾನ आम्ही वी डिड इट मोर लाईक अवर ड्युटी ताणे ಹೊಡೆದवका ताका लायकोन पळोवन घेवका तशें म्हणून ताका वाटतं मस्त टाइम स्पेंड करूंक आमकां तितलो टाइम ना आशिल्लो इट वॉज अ स्ट्रगलिंग डेज म्हणताना बट आत्ता तशें न्ही वी कॅन प्लॅन आउट एव्हरीथिंग हांव सांगेल पळता वळे हांव एक्चुअली एन्जॉय तदन कर न्ही भंय मात्र आशिल्लें म्हणून so maybe when Deepika was pregnant I enjoyed that moment म्हण as if हांवच एक येनशी अपासे गुरबीनशी म्हाका चेडूं जाता अशी त्या टायप हांव तेदन कसं एन्जॉय करनी ते आत्ता केलें हांव दीपिकान प्रेग्नंट आसतना आत्ता चेडूं जाताना तेदन हांव कसं तेदन पळय म्हळ्यार बिझी असून की सान असून की अंकुशान सान आसतना करूं जायना तिला एन्जॉयमेंट नाव आय एम फिलिंग इट आता आमगेले 3 मिनिट आसा तितले भितर तुम्ही दोगांनी आता आमकां कितली गिजन पळयता आसाची 9 दंपती पळोवन अशा परो पोरणे पळयता अशा परो कोणाय सगळ्यांक तुम्ही एक कसं एक संदेश दिवच्याक इच्छा पावताची केन्नाय एक खंयचे पळय चांग आसतना कसले संदेश अगत्य आसना तांणी चांग टायम मारशे एक संदेश तांकां विंगड संदेश अगत्य आसना बट टफ डेस असताना टफ टाइम असताना पेशन्स असो का समाधान असो का आणि एकला एकला रेस्पेक्ट दिवन कसं सांगता म्हणून ऐकूच एक पेशन्स जाऊ का चूक कोणाला असो फर्स्ट ऐकू का एकल्याला एकल्याला ऐकणे म्हणून जाल्यार रे भायर सांगू जातोय कसं कष्टाचे विषय असले रे फर्स्ट आम्ही ऐकू का आम्ही ऐकल म्हणून जाल्यार ते ऐकूचे असना ते एक समाधान विषय त्यांचे 50% ऑफ द प्रॉब्लेम सॉल्व जाता ऐकू का फर्स्ट एकला एकला अनेक एक जबाबदार कसा असो का म्हणून जाल्यार हे कसं अनकम्फर्टेबल विषय आस पळय ते चड काळ वचना इट हॅज टू बी रिझॉल्व्ड एट द अर्लिएस्ट बिकॉज एवरीबडी विल लुक फॉरवर्ड फॉर गुड टाइम सो ते गुड टाइम करून घेवचे जबाबदार आस पळय तांकां आसो का गुड टाइम कोणके भाईची जन करून देनाची आम्ही करका सो दॅट्स वाय वी मस्ट हॅव अ रेस्पॉन्सिबिलिटी दॅट गुड टाइम आमकां मेळका म्हणचे एक जबाबदार आमकां आसो का ते प्रत्येक कपल ते आस म्हणून जाल्यार दे विल हॅव मोस्ट ऑफ द टाइम गुड टाइम टफ टाइम आशिल्ले इट्स अ पार्ट ऑफ इट दे हॅव टू गो थ्रू दॅट ते तंतु वताना ते टफ टाइमर वतानाच पळय आशावाद कसो आसता म्हणून जाल्यार somewhere we will have a good road ahead express highway आमकां मेळता म्हणचे एक तांकां पेशन्स असो का आणि ते आशावाद असो का ते आस म्हणून जाल्यार everything will be nice respecting each other is very important I want to tell that more than the expectation responsibility म्हणचे विषय असता responsibility for each other responsibility of the situations मस्त येता लाईफ अंतो ओके त्या टाइम मारी इथे मारे आन मलोट अशिलवरी नाही आन मलोट असताना somebody is superior there okay so they will take that superior person will be responsible so तदंत खंयकी कडेन कसं की जाऊन वता बट वोट असताना बामण बायलांत भितरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिच्युएशन त्या खंयची एक वाईट टाइम मारी कशी रेस्पॉन्सिबिलिटी घालचे म्हणून नेक्स्ट रेस्पेक्ट as he says respect for not just the person respect for each and every small thing small right thing
and small wrong things. इथं मारी चूकी करताना आमकां अनकपळे समज म्हणजे आनी म्हणलं वता समज तन कसले ना तू संपूर्ण परफेक्ट देऊन दवरत म्हणजे रे थंय रेस्पेक्ट पुरो ताजीतला येता नो तू रॉंग करता आसतना वाय दॅट पर्सन इज रॉंग टुडे ताजी कसं की त्या तांगेल परिस्थिती पळोवन त्या परिस्थिती समकोरून अँड फॉरगेटिंग फॉरगिविंग all these things will come under respect. So respect, responsibility and rejuvenate. 3 R's which are very important. So life antu tattavali rejuvenate karta asche म्हणल्यारी rejuvenate करका जाल्यार these are the things forget forgive basically to forget करका forgive need not forget केलकोळ forgive करचे रस येंचे असना थंक एक पण जल नंतर त्या थंक जल्ले तू एक वार पुढ कसं केलं एक महिना पुढ तू कसं केलं त्या योचना सो तेदन केले त्याजाले म्हणजे रिजुविनेट करूक सुलभ जाता सो एवरी टाइम एक फ्रेश लाईफ स्टार्ट करचे आमगेल सखी गीता उद्देश हुई तोची पुनर्नवीकरण पुनर्निर्वचन म्हणता पडे तशी आमगे एक दाम्पत्य जेव्हा तुम्ही दोघही भरती 1 घंटा मी प्रोफेसर नरेंद्र नायक आणि डॉक्टर उषाप्रभा नायक तुम्ही आमगे स्टुडिओ येवन इतले वेळू एक भारी एक चंद एक आमगेले एक हे जाले कसले संवाद जाल्लो मस्त आमगेले वीक्षकांक हाजीने लायक विचार मेळ्ळो तंतांगेल दाम्पत्य नवीकरण कोण घेवच्याक नवे निर्वचन करूक एक स्फूर्ती मेळ्ळी म्हूण हांव लेखता तुम्ही हांगता येवन येदोळताय हांतू भागवयसलेल खातीर दोगांकय धन्यवाद नमस्कार.